नमस्कार, सुप्रभात. गुड मॉर्निंग गोवा. सुयश गावणेकाराचो येवकार. खबरो विस्तारान. काँग्रेसीचो 2/3 विधिमंडळ गट परत बीजेपींत विलीन. हे फावट 8 जाण. मायकल, दिगंबर, आलेश, डिलायला, केदार, रुडॉल्फ, संकल्प, राजेश बीजेपींत. मायकल म्हणटा काँग्रेस छोडो, बीजेपी जोडो. दिगंबर म्हणटा प्रसाद पाकळी लागली. मोदीचे हात घट करूंक गेला. मुख्यमंत्री आनी प्रदेश अध्यक्षाचो येवकार. बीजेपी 28चेर 40 आमदारांचे विधानसभेत 33 आमदारांचे सरकार. काँग्रेसींत तिगूच उरले. एकनिष्ठ रावन पक्षाचे उदरगत जाता अशें काम करतले. In front of Mahalakshmi, we have taken a pledge that for 5 years we will stay together. I have seen many people who have vanished, those who have taken oath before the God. जो घेतिलो हांव देवाचेर विश्वास दवरपी मनीस. हांव परतो देवा बरें गेलो. देवाक सांगलें अशी अशी परिस्थिती आहा, कितें करचें. देवान सांगलें तुका निर्णय घे, आपूण तुजे फाटल्यान. देवान फुडल्यान सांगलें. गोंयच्या राजकारणात परत खवद. काँग्रेस विधिमंडळ गट परत एकदा बीजेपीत रीतसर मर्ज. 8 आमदारांची बीजेपीत एंट्री. वेंचणुके पयलीं बीजेपी सोडून काँग्रेसीत आयिल्लो. बीजेपीचे सीट वडोवन आपले घरकान्नीक शिवोले जिखोवन हाडिल्लो. विरोधी पक्ष फुडारी म्हूण मान मेळिल्लो मायकल डिलायलाक घेवन परत बीजेपीत. एका तेंपार बीजेपीत घुसमट जाता म्हूण काँग्रेसीत गेल्लो. आतां काँग्रेसीत दुखावला म्हूण सांगपी दिगंबर आनी ज्येश्ठ आमदार आलेश शिकेरांनी परत बीजेपीची वाट धरली. पयलेच फावट जिखिल्ले रुडॉल्फ, केदार, राजेश आनी संकल्पूय सत्ताधारीत. मायकल म्हणटा काँग्रेस छोडो, बीजेपी जोडो. दिगंबर म्हणटा गोंयचे उदरगतीक निर्णय. आमी ही पार्टी आमची मर्ज केल्ली आहा. काँग्रेस पार्टी जे म्हणटा की आमी भारत जोडो यात्रा जी तेंच्यांनी चालू केल्ली आहा कन्याकुमारी टील काश्मीर म्हणून, ती आमी हिंगासर आयज गोंयान सुरवात केल्ली आहा की काँग्रेस छोडो आणि भारतीय जनता पार्टी को जोडो. भारत हो एक आज सुपर पावर जावपा कडेन पाविल्लो आसा आनी हे सगळें घडटा आसतना गोंयचोय विकास खंयच्याच हातूंत कमी पडचो न्ही. गोंयांत डॉक्टर प्रमोद सावंताच्या नेतृत्वा खाली सरकार आसा, ताजेय हात मजबूत जावचे आनी गोंयचो सर्वांगीण विकास जो प्रधानमंत्री देशाचो करता ताचो फायदो गोंयकारांकय मेळचो, गोंयचोय विकास जावचो अशें एक सगळ्यांक दिसता. काय जातलो म्हणल्यार हांव बाब मायकल लोबो, दिगंबर कामत आनी तांच्या बरोबर आयिल्ले बाकी सगळे जाण हे देशाच्या माननीय पंतप्रधान नरेंद्र मोदीजी हांचे विजन जे आसा नव भारत निर्माण करप आनी गोंयच्या विकासा खातीर ते सरकारात ते आयल्या. मुख्यमंत्री सावंत आणि बीजेपीचे प्रदेश अध्यक्ष तानावडेन बीजेपीचे हेडक्वॉर्टर्सात 8 जाणांक येवकार दिवन सगळ्यांची रीतसर बीजेपीत एंट्री करून घेतली. बीजेपी सरकाराचे बळ आता 33चेर पावले. बीजेपी 28चेर. विरोधात फकत 7. काँग्रेसीचे 3, आपाचे 2, गोवा फॉरवर्ड 1 आणि आरजी 1. बीजेपीन आनीक एकल्याक गरी घाले म्हूण कळटा. हे भारतीय जनता पार्टीन प्रवेश करतात आनी ताका लागून भारतीय जनता पार्टी गोंया भितर ह्या सगळ्यांच्या आदारार आनी स्ट्रॉंग जाल्ली आसा. हांव तेंचें अभिनंदन करतां. भारतीय जनता पार्टीच्या परिवारान तेंचें स्वागत करतां. 2024च्या निवडणुकेत आमी निश्चितच दोनूय सीट तर जिखतले, बट गोंयच्यान जी काँग्रेस छोडो यात्रा सुरवात जाल्या ती पुराय देशभर गोंया वेगवेगळे काँग्रेसचे लिडर हे सोडून देश राष्ट्र हिता खातीर म्हाका दिसता भारतीय जनता पार्टीक मेळटले, जॉईन जातले आनी मोदीजीचे हात बळकट करतले. ब्युरो रिपोर्ट प्रुडंट. बीजेपीन परत दणको दिल्या उपरांत पक्ष मुळासावन नितळ करपाची काँग्रेसीची भाशा. 2/3 आमदार गेले म्हणजे पक्ष सोंपना. काँग्रेसीची भिस्त कोर्टाचेर. युरी म्हणटा आमी तत्वां पाळ्ळीं, आमच्या माथ्यार प्रायस टॅग ना. एल्टनूय तत्वां सांगता.
अध्यक्ष पाटकर म्हणटा लोकसभेक बीजेपीक लोकूच बुद्ध शिकयतले. प्रभारी दिनेशान ट्वीट करून फुटिल्ल्याच्या सोपुताची याद काढली. होईना करीत फुटिरांनी आटको काढलो. 2/3 आमदार वगडायिल्ल्या काँग्रेसीची डॅमेज कंट्रोलाची भाशा पक्ष खंय मुळासावन नितळ करतले. आमदार गेल्यात पक्ष विलीन जावना. फोडटाले आतां 2/3 मर्जर फकत आमदाराचे. पार्टी कितकोन मर्ज जातली. पार्टी मर्ज जाली जाल्यार सोनिया गांधी राहुल गांधी सगळे बीजेपीन वचपाक जाय. मर्ज जाता तेन्ना पार्टी बंद जातली. सो हो प्रश्न आजून सुप्रीम कोर्टान आसा. पूण काँग्रेस पार्टी हांव एक सांगता आमी उलयताले सगळे की आमी आतां खूश जाले. चान्स आसा आमकां काँग्रेस पार्टी रिवायव करपाक. कीड आहलो तेन्ना कीड गेले तेन्ना काँग्रेस पार्टी सरबार करूं जाता. कीड आहा तेन्ना तेगे गौरव काबार जातले. सो आमी सगळे एकठांय आसात काँग्रेस पार्टी रिवायवल करपाक. युरी म्हणटा आमच्या माथ्यार प्रायस टॅग ना. आल्टनूय तत्वां सांगता. आज आमदार गेले म्हणून पार्टी काबार जायना. Party is not dependent on MLAs. The values of the Congress party remains intact. And I would like to personally say that I am not a commodity that can be purchased. I don't have a price tag on my forehead. There is no price tag. There has to be values. You have to be loyal to the party. These are normal ethics. Today, just 2 months back, I have a son. And I am proud today that I can look into his eyes. I can look into his eyes, not in shame. So I am really satisfied that I stood by my principles. हांव म्हाका दिसता हे जे 5 वर्सां आमकां जात ते भाशेन आमी आमगे पार्टी वाडयतले. गोंय प्रभारी दिनेश गुंडूरावान ट्वीट करून फुटिरांक सोपूत याद करून दिलो. जीपीसीसी अध्यक्ष म्हणटा लोक बीजेपीक लोकसभेक बुद्ध शिकयतले. दोनूय सीट काँग्रेसीचे. गोंयची जनता आज पळयता हें कितें चल्लां तें. आनी म्हाका खात्री आहा की आज जे पळय जालां पळय फुडले दोनूय लोकसभाचे सीट गोंयची जनता काँग्रेस पक्षाक निवडून हाडटली. जाप दिवची पडटली देवाक. ज्या देवा मुखार तेंच्यांनी सोपूत घेतलो. जाप दिवची पडटली वोटरांक ज्या वोटरांनी हातीच्या चिन्हाचेर काँग्रेस पार्टीच्या सिंबॉलाचेर हेंकां निवडून दिल्ले. जाप दिवची पडटली ह्या घटनेच्या भारतीय घटनेच्या संविधानाक. प्रुडंटा खातीर सिनियर रिपोर्टर महेश गाडी आणि व्हिडिओ जर्नलिस्ट चेतन गवस. बीजेपीन 8 आमदारांक विकते घेतल्यात. गोवा फॉरवर्ड आपाचो आरोप. विजय म्हणटा पयलेच फावट विधानसभेत विरोधी पक्ष फुडारी आसचो ना. आप म्हणटा काँग्रेस जनता पार्टी. तांणी आदींच सांगिल्लें. आरजी म्हणटा आतां गोंयकारांक आरजीच. 2027 एकाचे 21. अपक्ष अलेक्स रेजिनाल्ड म्हणटा लोकशायेत विरोधक जाय. राष्ट्रवादी म्हणटा आज ना फाल्यां जावपाचेंच. फुटिरांचेर राजकीय प्रतिक्रिया. काँग्रेस फुटपाचीच आशिल्ली. आतां सरकारी कामकाजाचो प्रेस वाडटलो म्हूण विजय सांगता. विधानसभेत विरोधी फुडारी आसचो ना अशी परिस्थिती. हांव सदांच म्हणीत आहा की मुख्यमंत्र्याक लोकशायेची हत्या करून गोंय चलोवपाची इच्छा आहा. आनी हें करपा खातीर ताका ओपोजिशन लिडर नाका. गोंयच्या इतिहासान पयलेच ना अशें सिच्युएशन येवपाक शकता की गोंयान ओपोजिशन लिडरूच ना. मॅन्युफॅक्चर्ड मेजॉरिटी जाय पूण ताणें वचून गोरवां घेतिल्ले भशेन मार्केट यार्डान नाल्यार तांदळाचे साक जे होलसेल आमी घेतात तशें हे काँग्रेसीच्या आमदारांक विकते घेतल्या. हाजो रिजल्ट असो जातलो की सरकारी कामकाजान आतां म्हारगाय येतली. म्हारगाय म्हळ्यार कितें. फायली पास करपाक पयलीं जर X रुपीज आसले आज ते X+Y जातले. Y म्हणटा तो हो कॉस्ट. कित्याक हे आमदार कोण खुशेन येवना हांकां विकते घेतल्या. आप म्हणटा काँग्रेसीक मतां मारशात बीजेपीक पावतली. तांणी सांगिल्लेंच. काँग्रेसीक वोट मारप हाजो अर्थ बीजेपीक वोट मारप. आनी टुडे दे हॅव प्रूवन अस रायट. दिस इज द न्यू लोगो. आय थिंक बीजेपी इज गोइंग टू दिस इज द न्यू लोगो. काँग्रेस जनता पार्टी आणि करप्शन करून जे बीजेपीन कमयल्या तातल्यान हे पयशे एकठांय करून ते आज प्रत्येक स्टेटान ऑपोजिशन आमदाराक विकत घेत आसा. लोकांना आमकां दिलो आमी विश्वासघात करचे ना. 2/3 व्हरपाक तेगे प्रयत्न आसतलो. म्हणजे ते 3 जाणांचे 2/3 आनी 2 जाण हे वयतलेच. कित्याक बीजेपी का दिल मांगे मोर. आरजी म्हणटात तेच प्रमाणे आमचे उमेदवार बळी पडूना. फुडले वेंचणुकेत एकाचे 21.
आतां लोकांक एकूच पर्याय आसा तो म्हटल्यार रेव्होल्युशनरी गोवन्स पार्टी, जी सदांच हे गोवोरमेंटाच्या अगेन्स्ट उलयत येयला, गोंयकारांक लागून उलयत येयला. आमकां भुरगे 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 करून अंडर एस्टिमेट केले, पूण हेच भुरगे, ज्या भुरग्यांच्या बोल्सान आयज पयशे ना, ज्या भुरग्यांक आयज जॉब ना, नोकरी ना, धंदो ना, आयज तेच भुरगे लाखांनी करोडांनी ऑफर येयले तरी पूण ते भुरगे स्ट्रॉंग रावला, क्रांतिकारी म्हणून रावला, गोंयचे पूत म्हणून रावला. आनी हेच भुरगे ह्या फुडें एक अशी क्रांती करून दाखयतले. एका वयल्यान 21 हे 2027 रेव्होल्युशनरी गोवन्स पार्टी करतली. गेले ते फावट तरी मातसो सरप्रायज कसो जाल्लो, मात हे फावट सरप्रायज असो कोणाक दिसोंक ना. आयज हें सिद्ध जाल्लें आसा, कोण आरएसएसाची टीम, कोण बीजेपीची बी टीम, आनी कोणाक लागून बीजेपी निवडून येता, कोणाक लागून बीजेपी वयर सरता आनी कोणाक लागून बीजेपी सेंटराकूय पावता, हें आयज सिद्ध जाल्लें आसा. अपक्ष आलेक्स रेजिनाल्ड म्हणटा लोकशायेत विरोधक जायच. इन अ डेमोक्रेसी I think opposition is required. I think it's high time those people who are criticizing me in the Congress, it's a tight slap on their face. I was in the opposition for 2 terms and I fought each and every issue in the assembly when all the Congress MLAs at the back of me never supported me. NCP म्हणटा आज ना फाल्यां हें जावपाचेंच. आयज काँग्रेस सारको ना, हे लिडर म्हणटा ते सारके आसना. आयज लिडर सारके आसले जाल्यार म्हाका दिसता हे भाशेन जावपाक पावना. आयज बीजेपी खंयच्या पावण्यार वयता ते पळयात. इट्स अ व्हेरी डेंजरस ट्रेंड. ब्युरो रिपोर्ट प्रुडंट. काँग्रेसीच्या 8 बीजेपींत गेले उपरांत त्या मतदारसंघांनी फुडले वेंचणुकेची तयारी करतले बीजेपी वाल्यांक धपको. फाटले वेंचणुकेंत बीजेपी तांच्या फाटल्यान रावली, आतां रावतली म्हूण खरेंपण ना. खेरीज बीजेपीन फाटल्या टर्मांत आयिल्ल्या आमदारांतल्या थोड्यांचो विनेबिलिटीचेर पत्तो कापिल्लो. नव्या 8चे कशें कितें फुडें सध्या बीजेपीचें मिशन 2024. काँग्रेसीचे 8 आमदार बीजेपीत गेल्ल्यान त्या मतदारसंघातल्या बीजेपीच्या आदल्या आमदार उमेदवारांच्या राजकीय फुडाराची चर्चा सुरू जाल्या. शिवोले दयानंद मांद्रेकाराकूच तिकेट म्हूण स्पश्ट केल्ल्यान मायकल लोबोन बंड करून थंय काँग्रेसीच्या तिकेटीर दिलायलाक जिखून हाडिल्ली. आतां दिलायला बीजेपीत. दयानंद मांद्रेकाराचे फुडल्या वेंचणुकेत कमबॅक करपाच्या यत्नांक धपको. साळगांव जयेश साळगांवकाराक धपको. वेंचणुके पयलीं विनींग कॅल्क्युलेशन करून बीजेपीन ताका गोवा फॉरवर्डांतल्यान उडिल्लो. मायकलान आपली पावर दाखोवन बीजेपीतल्या केदार नायकाक काँग्रेसीत हाडून जिखूनय हाडलो. आतां केदार परत बीजेपीत. फुडले वेंचणुकेत जयेश खंयचे तिकेटीर रावतलो काय म्हूण प्रश्न. कळंगुटे तसो व्हडलोसो प्रश्न येवचो ना. मायकल आदल्या टर्मात बीजेपीचे तिकेटीर जिखिल्लो. हे फावट बंड करून काँग्रेसीचे तिकेटीर रावलो. आतां परत बीजेपीत. मात ताच्या कमबॅकान बीजेपीत नवी इनिंग सुरू करपी जोसेफ सिकराची बीजेपीचो फ्रंट रनर म्हूण इनिंग सोंपिल्ल्यात जमा. सांताक्रूजचो रुदॉल्फ बीजेपी वासी जाल्ल्यान बाबुशाचो लागींचो टोनी फर्नांडिसाची राजकीय दिशा आतां कितें काय म्हूण प्रश्न. ह्या वेंचणुकेत ताका तिकेट मेळटा ना मेळटा अशें जावन निमाणें तिकेट मेळिल्ली. आतां रुदॉल्फाच्या रुपांत बीजेपीक खडेगांठ फुडारी मेळ्ळा. कुंभारजुंय मतदारसंघाचो आमदार राजेश फळदेसाय बीजेपी वासी जाल्ल्यान पांडुरंग मडकयकार आनी ताची घरकान्न जेनिताचो राजकीय प्रवास लागीं लागीं सोंपिल्ल्यात जमा. राजेशान बीजेपीत पाळामुळा घट केल्यार फुडल्या वेंचणुकेत भाऊचो पूत सिद्धेशाक परत सायडीचे सिटार बसपाची पाळी येवं येता. मुरगांवां बीजेपीन पाळामुळा परत घट करपाक सुरवात केल्ली. संकल्प आमोणकार बीजेपीत आयिल्ल्यान बीजेपीचे बळगे वाडले. वादग्रस्त मिलिंद नायक फाटले वेंचणुकेत हरिल्ल्यान फुडले वेंचणुकेत ताका तिकेट मेळत काय म्हूण प्रश्न उप्राशिल्लो. संकल्पाची बीजेपीत एंट्री जाल्ल्यान मिलिंदाच्या राजकीय फुडाराचेर मोठे प्रश्नचिन्ह. नुयेचो आमदार आलेश शिकेर बीजेपीत आयिल्ल्यान साश्टीत बीजेपीचे बळ वाडला. नुया फाटले वेंचणुकेत आरजीचो उमेदवार अरविंद डिकोस्ता दुसरे सुवातेर आशिल्लो. आतां काँग्रेस नुया परत उबी जावंक कितें करता ताचेर लक्ष. पेडणे सावन मडगांवां ट्रान्सफर मारिल्ल्या बाबू आजगांवकाराचो राजकीय फुडार दिगंबर कामत बीजेपीत परत आयिल्ल्यान सामकोच काळखान. पेडण्याची तिकेट हातांतल्यान गेल्या उपरांत बाबून मडगांवां एकोडो किल्लो लडोवन पळयलो. आतां दिगंबर बीजेपीत आयिल्ल्यान बाबूक पेडणे ना आनी मडगांवूय ना. बीजेपी सरकाराच्या फाटल्या टर्मांतूय वेगवेगळ्या पक्षांतल्यान आमदारांनी बीजेपीत एंट्री मारिल्ली. वेंचणुके वेळार विनेबिलिटीच्या नांवान चडशांची तिकेट कापली. आतां फुडले म्हूण काँग्रेसीचे नवे 8 जाण बीजेपीत गेल्यात. हातूंतल्या कितल्या जाणांक विनेबिलिटीच्या निकशांत बसयतात हें फुडले वेंचणुकीचे प्री पोल सर्वेचेर थारतले. सध्या बीजेपीचे लक्ष 2024 दक्षिणेंतलो गड जिखपाचेर. ब्युरो रिपोर्ट प्रुडंट. घेऊ एक बारीकसो ब्रेक, पळयत रावत प्रुडंट.
राजभवनाचे 71 डायलिसीस दुयेंतींक अर्थीक मजत दिवपाचें टार्गेट आशिल्लें, मात आज मेरेन 500 मायज दुयेंतींक ही मजत पावल्या म्हणून राज्यपाल सांगता. डायलिसीस आनी कांकराचे दुयेंती उपरांत आतां राजभवनाचे TB दुयेंतींक अर्थीक आदाराचें उतर. संपूर्ण गोवा यात्रेंत राज्यपाल बुधवारा पेडणे पंचायतींनी पावलो. पत्रादेवी शहीद स्मारकाचेर आर्गां ओंपलीं. September 17, that's the birthday, 71st birthday of our Prime Minister. On that day, Rajbhavan declared that we are going to give our aid, financial aid to 71 dialysis patients. I would like to say, my secretary says, our declared target was 71 dialysis patient will get the benefit. Now, without any hesitation, proudly I can say, Rajbhavan has distributed this dialysis patients benefit to 500 people in Goa. We are going to help TB patients, and Rajbhavan is going to take initiative for giving financial aid and other help for 72 patients. So 72 cancer patients, 72 TB patients and 72 dialysis patients. All these 12 panchayats should work together, whether ruling party, opposition party, whatever, that is a part of the democracy, not enemies. So in that way you will work and we will be able to achieve our goal. सांगेच्या आदल्या आमदारान पायपलायन घालूंक रस्तो फोडलो, परत सारको केलोच ना. 2 वर्सां जालीं सांगेकार त्रास काडटात. आमदार मंत्री सुभाष फळदेसायाचो आरोप. PWDच्या जेट पेचर मशिनान सुभाषान पालिका वाठारांतले फोंडकुलांचे रस्ते जाग्यार घालूंक सुरवात केली. हॉट मिक्साचो कॉन्ट्राक्ट खंय जुनांतूच दिल्लो, पावसाक लागून कामाक कळा. नगरपालिकेचो हो रस्तो म्हाका दिसता गेले 2 वर्सां जालीं. गेले ते पावसाच्या पयलीं पायपलायन घालपा खातीर त्या वेळेच्या आमदारान हो रस्तो फोडलो आनी ताच्या नंतर लोकांक खूब त्रास जाले आनी ताच्या नंतर ह्या रस्त्याचेर परत एक फावटी कॉन्क्रिटाचो लेयर घालो. तो कॉन्क्रिटाचो लेयर 15 दिसां भितर गेलो आनी आयज परत एक फावटी निवडणुको जाले नंतर म्हजें सगळ्यांत पयलें म्हाका दिसता की गोंयांत भितर सगळ्यांत पयलें आनी फास्टेस्ट काम हांव जेन्ना मार्च्या म्हयन्याक आमदार जालो आनी आमदाराच्या नंतर मे म्हयन्याक हांवें हो टेंडर काडलो आनीक जुनाच्या 10 तारखेर ताका ऑर्डरय दिली आनीक हाजेर जो लेयर घालपा जाय आशिल्लें काम हे काम आमी टेंडर करून घेतिल्लें आसा 1,03,00,000 रुपया भितर. आनी पूण हे पावसाच्या हाजेर काम सुरू जालें ना आनी हाच्या मदीं हांवें जो कॉन्ट्रॅक्ट मेळ्ळा ताजे कडेन हांवें चर्चा करून आमचे जे इंजिनियर्स आसात नाडकर्णी सगळ्यांनी बसून सांगलें तो पर्यंत हो रस्तो जे मेंटेनन्स आसा ते तुमी करपाक जाय. आनी त्या वेळान तुमी सगळ्यांनी पळयलें आसा की 2 फावटी आमच्या जुलयाच्या नंतर 2 फावटी प्रत्येक म्हयन्याक एक फावटी हाचे रिपेर वर्कय ताणें केलें आनी ते विदावट टेंडर केल्लें आसा आनी म्हणूनच हो रस्त्याचो आयज खंय तरी वाहतुकी लायक तो उरलेलो. 14 म्हयन्याचे चलयेचे खुनाचे केशींत आवयक वास्को पोलिसांनी अटक केली. धुवेक मारून निमिशा वाल्सनान जुवारी पुलावेल्यान उडी मारून जीव दिवपाचो यत्न केल्लो. म्हयनोभर IPHBत ट्रिटमेंट घेवन मंगळारा तिका डिस्चार्ज मेळ्ळा. डिस्चार्ज जातनाच तिका अटक केली. तिणें गुन्यांव कबूल केला. डिप्रेशनात तिणें हें कर्म केलां आसूंये म्हूण पोलिसेचो अदमास. ऑगस्टाच्या 6 म्हयन्याचेर आमी एक मर्डर रजिस्टर केल्ली चिकलीन. थंय एका आवयन आपल्या 14 म्हयन्याच्या भुरग्याक मारिल्लें आनी मागीर ती आपूण जुवारी ब्रिजाचेर सुसायड करपाक गेल्ली. First she had attempted to commit suicide by cutting her veins, and after that she had murdered her child, and thereafter she had proceeded to Zuari Bridge and tried to commit a suicide, wherein one DBL staff had rescued her, and further the Agasaim police shifted her to GMC Bambolin. So in this connection we had registered a murder under section 302 आणि मागीर
more than 1 month she was taking treatment in the IPHB. So in the meantime she had gone for the anticipatory bail also in the children court, wherein her anticipatory bail was rejected by the court. The doctor has discharged her today, and after discharging we have taken the custody of the accused Nimisha Walson and we have brought her at the police station, and further we have interrogated her in this crime, and she had admitted of commission of the crime, and she had admitted that she had murdered her child. There is no any particular motive, but she is telling that she was in the depression, and in that she had committed the said act. ही आशिल्ली सकाळची अपडेट. परत रोखडेच मेळया. प्रुडंटाक फॉलो करात वेबसायट, ट्विटर, ॲप, फेसबुक, टाटा स्काय ॲप, जिओ TV ॲपार. बी प्रुडंट, बी सेफ, कीप वॉचिंग प्रुडंट. देव बरें करूं.